सातातोनी बोगता ओचोऱ्या तुजी तेरा सोदावी कोरे बोगता आमा पाप्याच्या घोरा. देव बरो दीस दिवं प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयची तारीख जुन्याची 7 आनी आमी करता सनातनीचें 8वें नोवेन. आयची वाचपां पयलें वाचप 2 Corinthians chapter 1 verses 1 to 7 आनी इवांजेल Matthew chapter 5 verses 1 to 12. फाटले थोडे दीस तोबीत पुस्तकांतली वाचपां आमी आयकली. आतां थोडे दीस कोरिंथकारांक बरयलेले चिटींतली वाचपां आमी आयकतले. इश्टानो, 54 ते 57 ह्या वर्सां मदें पावलू एफेसूस तावन मेसेदोनियाक वेता. थंयसर कोरिंथ सोटिया टायटस नांवाचो मनीस येता आनी पावलूक एक बरी खबर दिता. कसली ती बरी खबर? पावलून कोरिंथकारांक पयली चीट बरयलोली ती ताणें बऱ्या मनान मानून घेतली ही ती बरी खबर. पूण टायटस पावलूक सांगता की आसात म्हूण थोडे फुडारी कोरिंथकारांत पावलूचें फुडारीपण मानून घेनात. दे डू नॉट एक्सेप्ट हीज एपोस्टॉलीक ऑथॉरिटी. ताकाच लागून पावलू ही दुसरी चीट बरयता. त्या दुसऱ्या चिटींत पावलू 2 वस्तू तांकां सांगोंक सोदता. पयली वस्त, तांणी ताचें फुडारीपण आनी ताचो ओत्मीक अधिकार कित्याक मानून घेवंक जाय तें बरयता. दुसरी वस्त, देव आमच्या कुडी आत्म्याच्या दुखांत बुजवण दिता. गॉड कम्फर्ट्स अस इन आवर सफरिंग्स. तर प्रितीच्यानो, देव जाता आमची बुजवण हाचेर आमी थोडो नियाळ करुया. भाग्योन पावलो म्हणटा, सगल्या आमच्या कोश्टा दुखांनी तो आमकां धीर दिता, बुजवण दिता. म्हज्या दुखांत दुसरीं म्हाका धीर दितात आनी दुसऱ्यांच्या दुखांत हांव तांकां धीर दिता जाल्यार ही सगळी बुजवण, धीर आनी आदार देवातावनूच येता अशें पावलू आमकां सांगता. देवाच्या बुजवणीची एक खरीत गजाल म्हटल्यार अशी, लोक जेन्ना आमकां त्रास करतात, आमकां दुखयतात, शेरकार आमकां त्रास करतात तेन्ना देव आमकां बुजवण दिता, धीर दिता तें आमकां समजूंक सोंपें. जायते पावटी आमचीच फामील, आमचीच बाबा भयणां, आमचीच गोरजीं आमकां दुखयतात, त्रास करतात, कोर्ट केसी घालतात तेन्ना देव आमकां बुजवण दिता, धीर दिता तें बी आमकां मानून घेवंक सोंपें. पूण जेन्ना आमच्याच कर्तुबांक लागून, आमच्याच चुकी आनी पातकांक लागून देव आमकां बुजवण आनी धीर दिता तेन्ना हो गूट समजूंक आमकां आगोड लागता. वय ना? वी डोंट डिजर्व इट, बट गॉड कम्फर्ट्स अस इवन इन आवर सिन्स एंड मिस्टेक्स. देखूनच तुमकां सांगता, काळजी दवरात. देव आमचो जायतो मोग करता, तो आमकां केन्नाच सांडचो ना. आयचो इवांजेल जेजून दोंगरात दिल्लो उपदेश हाची गजाल करता. जाणात तुमी हो संवसार सुभागी ह्या उतराचो अर्थ वेगळेच तरेन समजून घेता. लोक सजमता सुभागी म्हणजे ब्लेसड म्हणजे जिवितांत व्हडलो बंगलो, व्हडली गाडी आनी जायते दुडू. लोक सजमता सुभागी म्हणजे आपली शक्ती, आपलें टॅलंट वापरून गिरेस जावप. इश्टानो, सुभागीपण वो ब्लेसडनेस मनशा तावन न्हय पूण देवा तावन मनशाक येता. म्हणटच तें एक देवालें दान मनशाक. हें सुभागीपण, ब्लेसडनेस जावन आसा पवित्रताय, ओत्मीक आनी दैवीक. तें जावन आसा देवाच्या राजाच्या भुरग्यांचें दायज. कित्याक देवाची भुरगीं जावन आसा देवाचो उपकार. म्हणटोच हें देवालें देणें, सुभागीपण, ब्लेसडनेस कितलोय वावर केल्यार, कितलेय दुडू मोडल्यार मेवना. देव आपल्याक जाय पळय तांकांच दिता. एके भाशेन आमी जेजूची बाबा भयणां म्हणटोच हें सुभागीपण आमचें जावं येता. आनी तें कशें? आमच्या कोश्टा दुखांत खरी शांती. भावार्था खातीर पिडापीड सोशी जाल्यार भितरली खुशालकाय आनी मरणाच्या वेळार
भितरली धादोसकाय. म्हणटोच बारीकसाणेन ह्या 8 भांग्याचेर आयज आमी लक्ष घालुया. खोशे मनान गरीब ती सुभागी. तूं समजून घेताय की तुजे दुडू, तुज्यो डिग्री, तुजो पावर मरना वेळार कित्याकूच उपकारना म्हूण. ह्या मारामारीन स्पश्ट करून दाखोवन दिला. फकत जेजूजान आसा आमचो पावर, आमची गिरेस्तकाय, आमचें साल्वसांव. रुदोन करतात ती सुभागी. तुज्या पातकांक लागून रुदोन करताय जाल्यार तूं सुभागी. देव तुजी बुजवण जातलो. बोली ती सुभागी. देवान आमची पातकां बक्षिल्ली म्हणटोच आमी खालती रावंक जाय. दुसऱ्यांची पातकां आनी दुसऱ्यांच्यो चुकी वयर काडूंक आपूण बरो आनी व्हडलो म्हूण दाखोवंक जायना. प्रमाणीकपणाक थानेतात आनी बूक येतात ती सुभागी. आसा तुका थान आनी बूक प्रमाणीक जिवीत जिवंक. दोयाल ती सुभागी. आसाय तूं दोयाल दुसरे ताई. दुस्मानांक बोगसणे दिवंक आसाय तयार. गरिबां ताई काकलूत दाखोवंक आसा तयार. काळजान नितोल ती सुभागी. सानातोनीचें काळीज नितोल आसलें देखून बालोक जेजू ताच्या हांकेन खेळटालो. तुजें काळीज नितोल आसा, इनोसेंट आसा. शांती करतात ती सुभागी. आसिसीच्या फ्रांस्कान शांतीचें हातयेर म्हाका कोर हें मागणें केलें. असल्या शांतीच्या मनशाचो पाटलाव सान आंतोनीन केलो. तूं कोणाचो पाटलाव करताय? तुजे इश्ट कोण? तूं कोणाचो सांगात दवरताय? प्रमाणीकपणा खातीर दुमालो सोंसतात ती सुभागी. जायत्या देशांनी क्रिस्ती लोक दुमालो सोंसतात बाबार्था खातीर. तुवें एकदां तरी बाबार्था खातीर दुमालो सोंसला? इश्टानो, ही 8 भाग्यां मनांत धरून आतां आमी सान आंतोनीचें नोवेन करुया. विनोद कोर आमचे खातीर अनोदबोन सान आंतोन. आमकां फावो जावंक स्वामी जेजू क्रिस्ताच्यो बसावण्यो. प्रार्थुया. नोमान तुका सान आंतोन तूं फॉल निर्मलायेचें आनी ओनोद क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटेकायेच्या आनी देव मोगा बोडव्या आनी कुशाल बरी जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवन भोव खालतेपण, काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणें. व्हडा बोरवशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोद कर म्हूण ह्या किरकोळ पातक्या पासून जो एका कांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. तुजी गरज सांगची. मागतां त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलेलो इतले पावटी तो तुज्या हातार केलता आसतना एकोणतीक सांपडलेल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जे तुजे वरवीं मागता अशें जावं. सान आंतोन माग आमचे पासून. सान आंतोन हें कोरोना व्हायरस पयस कर आनीक आमकां फावो कर परतून मीस आयकोंक. सान आंतोन सगल्या अनाथ भुरग्यांक राख आनी सांबाळ. सान आंतोन जायतो लोक घरा आपल्या बाबा भयणीचो कुयदाद कोत्तात, पिडेस्तांचो कुयदाद कोत्तात, तांकां सगल्यांक बरी भलायकी फावो कर. सान आंतोन आमी सगलीं बरीं क्रिस्तांवां जावंक आमकां राख आनी सांबाळ आनी आमकां कुरपेन बोर. देवाची कृपा आमचे थंय सदांकाल आसूं. आमेन. मरून गेल्ल्या आमच्या बाबा भयणींक सासणाचें सूख फावो जावं. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.